विरोधक जी कामां जावंक ना तीच सांगतात, मात जाल्यार ताजेर उलयनात. विरोधकांक बळी पडू नाकात म्हण रक्षा मंत्री पर्रीकार पार्सेकाराच्या प्रचाराक पारशा उलयलो. म्हणजे बेसिकली जी गजाल उरता तीच फक्त लक्षात हाडून दितले, जाल्ल्यो गजाली सांगचे ना. ह्यो उरलेल्यो गजाली पूर्ण करपाची क्षमता केवळ भारतीय जनता पक्षाच्याच सरकारान आसा आणि म्हणून हांव मुद्दम तुमकां हांगा आयला विनंती करपाक. भ्रष्टाचारात बरबटल्यामुळे जनतेने खाली खेचले आणि पर्याय म्हणून आमकां दिले. ते सरकार गेली 5 वर्ष ज्या पद्धतीने चालता आणि राज्याचा ज्या पद्धतीने सर्वांगीण विकास करता, त्याच पार्श्वभूमीचेर आज गोंयभरात मोठ्या प्रमाणावर आमकां पाठबळ आणि समर्थन मेळटा. हे पळोवन खूप समर्थन दिसता. तत्वां राखपाक म्हण आमी वेंचणुकेंत देवल्यात म्हण पणजे जीएसएमाचो उमेदवार केतन भाटीकार उलयलो. पणजे केतनाचो घराघरांनी प्रचार चल्ला. लोकांचे फोन येवपाक लागला की डॉक्टर यू आर मेकिंग अ मार्क. सो आमी त्या निमित्यान की एक विजन, एक गोल, एक एम घेवन फुडें वचपा खातीर एक आमी आज आमकां इतलें समजलां की वी नीड टू ट्राय टू गेट वॉट वी लायक ऑर वील बी फोर्स टू लायक वॉट वी गेट. सो आय थिंक वी वील गेट वॉट वी लायक. आणि त्या प्रमाणे भरपूर बरो प्रतिसाद मेळून म्हाका दिसता आमी येता ते 2-3 दिवसांत परत आमचे सेकंड राउंडूय एक तारीख पर्यंत सोंपतलो. आणि वी आर सपोर्टिंग डॉक्टर तरुण भाटीकर कित्याक ही इज क्वॉलिफायड आणि ऑनेस्ट. आणि टुडे द नीड ऑफ द आवर इज वोटिंग फॉर नॉन करप्ट कॅन्डिडेट्स. आणि आमी सगळे कडेन भोंवल्या ऑन फूट, वी आर गोईंग टू एवरी होम. ट्रेमेंडस सपोर्ट मेळटा आमकां. लोक हॅपी आसा एंड पीपल आर लुकिंग फॉर अ चेंज. कळंगुटे तरणाट्यांक वेवसायांत फुडें काडपा खातीर ट्युरिझम वाडयतले म्हूण मायकल लोबो सांगता. बागा, हडफड्या, नागवा वाठारांत मायकल घराघरांनी भोंवलो. आम्ही आरपोरा नागवा विलेजीन कॅम्पेन करता. मोठ्या प्रमाणान लोक भायर सरलेलो आहा. बागा एरिया जी आरपोरान पडटा, आरपोरा पंचायतीच्या अंडर, थिंगासून आमी स्टार्ट केले फ्रॉम झेवियर रिट्रीट सेंटर. आणि आता आमी साकवाडी कंप्लीट करून आमी मायनाथ भाटी भितर सरलो. लोकांचो उर्बा पळोवन चड खोशी भोगली. जे काम आमी केलां ह्या विलेजीन, नागवा आरपोरा बागा विलेजीन, त्याचे फळ आयज लोक आमकां दिता. आणि लोकांची आनीकूय अपेक्षा आहा की ह्या विलेजीन बिझनस वाडचे आणि आमचे यूथ बिझनसान भितर सरचे. त्या खातीर आमी हिंगासर चडशे युथाक सांगला की दीस एरिया वील डेवलप मोर इनटू ट्युरिझम सेक्टर. फोंड्या हे फावट आपल्याकूच लोक म्हण रवी नायक म्हणटा. रवीन कुर्ती मेस्टा वाड्यार घराघरांनी प्रचार केलो. आणि तुम्ही जाणा कित्याक इवन हांव बायलां मातसो कितें महिला मंडळ हांवें केलें. महिला मंडळ हांवें शिकया कमाय स्कीम केली आणि म्हाजे पयशांनी अजून आमी ती चालू दवरल्या. म्हणजे ही आमी कित्याक करतात की बायल मदी सुदारची. कारण तितून सगळे भारताची घटने पासून कितें आसा आणि जे पळय तुमकां मताचो अधिकार दिला तो मत म्हणजे तुमी कोणा दिवप, कित्याक लागून दिवप. कारण तुमचे पयशे सरकार तिजून वयता ते तुमचे पर्यंत विकासाच्या रुपान सगळे त्याची सुविधा जाय, शिक्षणाची सोय जाय. कारण 4.5 वर्सां पुर्तुगेजाची गुलामगिरी उरले. रायकार म्हणून 5 वर्सां, शशिकला 5 वर्सां कांयच करूं ना. मागीर तेजे नंतर हो येयलो शिवदास वेरेकार 10 वर्सां, मागीर येयलो आग्यार 5 वर्सां, मागीर रोहिदास नायक, शिवदास वेरेकार, आग्यार, आतां नवो येयलो. कितें केलें? घेऊया एक ब्रेक.